नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नायक. काँग्रेसीन एक बरोच व्हड आरोप केला. विरोधी पक्षाच्या मता प्रमाण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जी मान्यताय दिल्या म्हूण ईमेल धाडटा ती तो उपचार घेता ते अमेरिकेंतल्यान न्हय तर ती पणजेच्यान. मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांत एकूय फायल ताटकळत उरूंक ना आनी ताणें अमेरिकेंतल्यान सुचोवण्यो दिवन सगळ्यो फायल्स मेकळ्यो केल्यात अशें म्हूण नवीन टायम्स दिसाळ्यांत मुखेल बातमी छापिल्ली. पर्रीकार सध्या अमेरिकेत ताच्या दुयेंसाचेर उपचार घेता. सरकाराक सांगतात की ईमेली येतात म्हणून आणि आता ईमेली कोण धाडटा खंयच्यान येतात हाची माहिती सरकारान दिवपाची गरज आसा आणि हाचेर फाल्यां आमी एक कंप्लेंटी करपाची आसा की बाबा ह्यो ईमेली कोण धाडटा. आमचे माहिती प्रमाणे ह्यो ईमेली पणजेच्यानच वतात एका दोतोराच्या ऑफिसांतल्यान. ताजे ट्वीट आसात ते गोंयच्यानूच वतात, ताजे फेसबुक पोस्ट आसा तेय गोंयच्यानूच वतात. ज्या मनशाक फायलीक हात लावपाक परवानगी ना अशी गव्हर्नमेंट सांगता इन्फेक्शन जायत म्हणून, तो ईमेल कशी धाडपाक शकतलो. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार. गोंय राज्याक स्वताचे वेगळे हायकोर्ट आसपाक जाय ह्या प्रस्नाचेर वकिलां मदींच मतभेद आसात आनी कांय पत्रकारांनी वेगळे वेगळे हुस्के उक्तायल्यात. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान अखिल भारतीय वकील संघटनेच्या गोंय समितीन ह्या वादग्रस्त विशयाचेर एक परिसंवाद पणजे दवरिल्लो. गोंयचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश भोसलेन ताचें फुडारपण केलें. ह्या परिसंवादात वांटो घेतलो तो ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे, ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदा, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, ॲडव्होकेट राधाराव ग्रॅशियस, ॲडव्होकेट अनाक्लेत विएगेस तशेंच दोन पत्रकार प्रकाश कामत आनी संदेश प्रभुदेसाय हांणी. सध्या गोंयचे हायकोर्ट हे मुंबयचो भाग आसा आनी हे हायकोर्ट 4 कडेन बसता आनी सगळ्यांत चड अशे 73 जुवीज ताचें काम पळयतात. पळयात वेगळे वेगळे उलोवपी हाचेर कितें म्हणटात ते. The Supreme Court of India decided whether Goa was liberated or whether Goa was annexed. And the Supreme Court in that judgment reported judgment has held that Goa became part of India by virtue of conquest and subjugation, followed by 2 annexation. So, to me it appears that the political concept of liberation may not be correct, that what the Supreme Court said is correct, that Goa has been conquered and subjugated, and we are being treated as the subjugated people today, by denying us the basic right of having our own high court. So we must demand that this subjugation must stop. If it is liberation, then we must have the same freedoms as the liberated people have. Generally, people feel is that moment we get a high court, more opportunities will be there for our own people. But I was reading about Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. They have a law not to allow blood relations practice in the same court where you have your judges. We are a small state. We will have a pool of judges within this state. What happens to if we say that our opportunities will increase, or again here your opportunities will be denied and others will be benefited. So these kind of aspects will have to be thought of and discussed. Bombay High Court is the best court in India. Yes, perhaps. But most of their judgments are set aside by the Supreme Court. See the litigation that has grown? With the Bombay High Court, the pendency is 4,000 criminal cases, 10,000 civil cases. And how long does it take to get a judgment in a civil case? 10 years, my friends, 10 years. So therefore, my whole thinking is that we must have our own high court for the benefit of the litigant, expeditious delivery of justice, and for the staff of all our courts. They are the ones who are badly affected. Our statehood cannot be at the mercy of another state. When we recommend this issue, let's be all ready to accept this reality of life. That we need a high court, it's good. Of course, I have a separate high court. That feeling is good. That feeling will be fulfilled. But then, what happens to the lawyers practicing there? What happens if nepotism creeps in? That is already there. Yes, it is there. What happens if we are settled for 17 years with a mediocre judge? Not only mediocre, perhaps a corrupt judge. How do you remove him?
I am all for a high court for Goa. But as you said, Albertina, take care of these aspects. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भाजपाचो काणकोणचो आदलो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकरान दक्षिण गोंयचो भाजपाचो खासदार नरेंद्र सावयकाराचेर बाण मारप चालूच दवरला. बाळीच्या आंदोलनात घाल्ल्या केशींतल्यान अचूक सावयकाराचेच नांव कशें कितें काडलें आनी भाशा माध्यमाच्या आंदोलनात फकत आपणाचेरच केश कित्याक अशें तो विचारता. तशेंच RSSचो आदलो अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकार आनी सतीश धोंडाचे गुणगान करता. आपूण लोकसभेची वेंचणूक दक्षिण गोंयांतल्यान लढयतलो हें तवडकरान हालींच जाहीर केलां. तेन्ना सावन ताणें सावयकाराक टार्गेट करपाची ही दुसरी खेप. पळयात तो कितें म्हणटा तो. एक फॉरेस्टाची केस साधनशी 2007 सालांत केस तांची केस रजिस्टर जाल्यार म्हाकाय सारखं खबर नासली. त्या वेळी काँग्रेस सरकार आसलें आनी काँग्रेस सरकारच्या लोकांक सुद्दां दिसलें ना ती केस म्हजे रजिस्टर करची किंवा FIR रजिस्टर करचें हें केन्ना दिसलें ना. पूण बरोबर 2016 जी आसा न्ही केस जी आसा न्ही ती भायर काडली आनी तातूंत म्हाका म्हजेर प्रेशर हाडपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केले. ही गोश्ट घडली आसा. भाशा सुरक्षा मंचा संदर्भात आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्षाचे सगळे लोक इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्याक धरून जे आसा आमी सगळे रस्त्यार. पूण केवळ काणकोणचेच हांव आनी धरून म्हजे कार्यकर्त्यांचे केस रजिस्टर बाकीचे सगळे विड्रॉ केले. 2011 सालांत बाळ्ळे हांगा उठाचें आंदोलन जाल्लें आनी उठाच्या आंदोलनाक नरेंद्र सावयकाराचें नांव आशिल्लें. जश्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी केस चल्ली, हायकोर्टान जी केस चल्ली, नरेंद्र सावयकाराचें नांव आशिल्लें. आनी अचानक हायकोर्टान जी केस भायर पडटकच खंयच्याच कोर्टान मागीर प्रत्येक केसीक हांव हजर आसतालो. खंयच्याच कोर्टाक डिबेट जायनासतना नरेंद्र सावयकाराचें नांव तातूंत कशें वगळलें गेलें हो एक मोठो संशोधनाचो प्रश्न आसा. म्हजे सारक्याचेर इन्कम टॅक्साची रेट घातली आसा. हाजे फाटल्यान म्हजें स्वताचें मत आसा की पूर्णपणे नरेंद्र सावयकार जबाबदार आसा. त्यामुळे हांव नरेंद्र सावयकाराक एक अपील आव्हान करता. म्हाकाय अनेक प्रकारचे प्रश्न तांकां विचारपाचे आसा. त्यामुळे की ह्या विशयाचे क्लॅरिटी दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें समोर येवचें. उबो रावतलो तो अपक्ष वा खंयच्याय पक्षाच्या तिकिटाचेर हे तवडकरान आजून सांगिल्लें ना. मात ताचे पत्रकार परिशदेंत 2 फावटी ताणें RSS संघटक सतीश धोंड आनी RSSचो आदलो फुडारी सुभाष वेलिंगकाराचो आदरान उल्लेख केलो. वेलिंगकार सध्या गोवा सुरक्षा मंचाचें फुडारपण करता आनी गोंयच्यान भाजपा सोंपोवपाची भास उलयता. संघटन कौशल्याक माहीर आशिल्ले सतीश धोंड हांकां बदनाम करून जेन्ना गोंय साकून भायर धाडलें किंवा महाराष्ट्रांत गेले आनी ताजे उपरांत आतांचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना देशाचे रक्षा मंत्री म्हणून गेले आनी ताजे उपरांत कांय जाणांक जे आपली मनमानी करपा खातीर पूर्ण स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी तेन्ना साकून म्हाका दिसता ती प्रत्यक्षाक एक स्वायत्त संस्था अशीच वापरली. म्हजे सारको सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्लो कार्यकर्तो. म्हाका याद जाता की सुरवातीच्या कालखंडा भितर म्हजी मुवमेंट ही 94 साला पासून हांवें सुरू केल्ली. 98 सालाक म्हजें काम पळोवन जें आसा न्ही सतीश धोंड किंवा वेलिंगकर सर ह्यांनी म्हाका आग्रह केलो तुवें भारतीय जनता पक्षाक घेवन काम करप बरे तरेन आमी सगळें काम करपाक जाय. म्हजो एक सामान्य कार्यकर्तो मुवमेंटाक आशिल्लो सामाजीक क्षेत्रांत आसलो कार्यकर्तो आयलो. त्या पक्षांक ग्रोथ जाली आनी जसो म्हज्याय संघटन कौशल्याचो वापर जालो आनी ताजे नंतर म्हाका दिसता 2014च्या उपरांत किंवा 15च्या उपरांत कितें ग्रह खंय हें जालें म्हाका ताचो अंदाज येना. कारण त्या वेळाचेर वेलिंगकर सर नाशिल्ले प्रत्यक्षांत आनी त्या वेळाचेर सतीश धोंड नाशिल्ले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंय मायनिंग पीपल्स फ्रंटान शुक्रारा मेगा मीट आयोजीत केला. ताचे एक दीस आदी मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचो वांगडी सुदीन ढवळीकार आनी हेर भाजपा फुडारी सध्या चालू आशिल्ल्या मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर चर्चा करपाक दिल्लीत केंद्र सरकारांतल्या फुडाऱ्यांकडेन गेल्यात. राज्यात विरोधी पक्ष तशेंच मायनिंग अवलंबितां कडल्यान दबाव येत आशिल्ल्यान आनीक एक शिष्टमंडळ मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर तोडगो काडपाक दिल्लीत गेला. हे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री आनी गोंय भाजपाचो मुखेली नितीन गडकरीक मेळटले. ते घडये पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहूय मेळटले. भाजपा पावसा उपरांत मायनिंग परत सुरू करपाचे दावे करता. मात सध्या सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराक ह्या प्रस्नाचेर तोडगो काडपाक अपेस आयला.
आनी परत एकदा तांकां आमी जागोवपा लागून बेगीन करपा लागून सतत आमची कोण ना कोण वचत आसा मंत्री वयतात डेलिगेशन वतात फाल्यां हांव गेले नंतर परत सगळें म्हटलें आमचे प्रयत्न चालूच आसा त्या खातीर आज अपने मंत्री गडकरी जी उन्होंने तो ये सब शुरू किया हुआ था अपने जो एडवोकेट जनरल वहाँ के अपने सुप्रीम कोर्ट के उनका भी आज मिलना है और बाकी सभी लोगों से यदि हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी है तो उनको भी मिलेंगे। ट्राय करेंगे। हे फावट ह्या शिष्टमंडळात मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचो वांगडी सुदीन ढवळीकर, भाजपाचो खासदार विनय तेंडुलकर आणि दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आसा। मात तांणी विरोधी पक्षाक सांगातान घेवंक ना म्हूण काँग्रेसीन तांचेर बरीच टिका केल्या। आज जे डेलिगेशन गेला दिल्लीक विथ द इश्यू ऑफ दीस मायनिंग इन गोवा काँग्रेसीक सायटीक साडून गेल्यात। जेन्ना लास्ट टायम गेल्ले तेन्ना काँग्रेसचे आमचे लिडर तांच्या बरोबर गेल्ले। एक म्हणजे आमचो ओपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर आणि दुसरो आमचो थिवीचो आमदार निलकंठ हणकर हे गेल्ले। आज स्वताच गेल्यात। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आणि यशवंत परब। घेऊया एक व्यावसायिक विराम। विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। 1 जूना सावन गोंयांत 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी लागू जाता। गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत नुस्त्याक तांचो आंकडो वाडपाक जाय तसो वेळ मेळचो म्हूण वर्सान वर्स ही बंदी आसता। ही बंदी 31 जुलयाक सोंपतली। नुस्तें वाचोवपा खातीर 1 जून ते 31 जुलय मेरेन नुस्तेमारी संचालनालयान नुस्तेमारी बंदी घातल्या। माकनां वापरून केल्ली नुस्तेमारी, ट्रॉलर, नेट आनी हेर तरा वापरून नुस्तेमारी करपाक बंदी आसतली। फकत नोंदणी केल्ल्या पोनेळांक गील नेटां वापरून नुस्तेमारी करपाक मेळटली। 8 दिसा पयलो बंद केले पण आमी बोटी मानाय रेडी दवरलेले। आमी मानाय काढून आले आमची रापणी बोटी तशेंच आले पण आतां आयज लास्ट डे म्हणून आमी सगळे मानाय बोटीचे मानाय आमी 25 तारीख पासून कोंत करून घरात हाडलेले। आमचे वर्कर ओरिसा सान येताय एक वर्स काम केले म्हणून मागीर फुडल्या वर्सा मागीर ते येताय नाही मागीर दुसऱ्या कॉन्टेक्ट करून हाडचे पडटाय। पूण प्रॉब्लेम कितें की आमचे हिंगा ID प्रूफ सोदपाक ते कोणे ID प्रूफ एक पावटे घेवन येयनाय। त्या गोंयांत धाडपाक कोण ना म्हणून ID प्रूफ आसनाय पूण हिंगा मातशें स्ट्रीक म्हणून ते वर्कर गोंया येवपाक कोण ना। पूण हे पाट मातशें आमकां तेणी ID प्रूफ नाय म्हणून व्हडलेंशें आमचेर एक्शन घेवना तशेंच चलोवपाक आमकां तेणी हेल्प केलां। ही बंदी चालू आसा मेरेन उत्तर गोंयांत सगळे ट्रॉलर माली जेटीचेर मुंगरून दवरतले। फाटले कांय दीस हवामान सारकें नाशिल्ल्यान कांय कामगार बेगीन घरा गेल्यात। नुस्तेमारीच्या निमण्या दिसा तांकां जाय तितलें नुस्तें मेळ्ळें। मात बंदे वेळार गोंयकारांक कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आनी हेर राज्यांचेर निंबून रावचें पडटलें। मजगतीं ही बंदी 60 दिसां वयल्यान 91 दीस करची अशें गोंयच्या रापणकारांचो एकवट हे संघटनेन मागला। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। भिरांकूळ बलात्काराची घडणूक जाले उपरांत आतां बेताळ भाटींतले लोक चलये खातीर न्याय मागपाक मुखार आयल्यात। इंदोर पुलिशेची चवकशी जाले उपरांत लेगीत गुन्यांवकाराक गोंयांत दवरपाक जाय आनी केस फास्ट ट्रॅक कोर्टांत घालपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या। सध्या मध्य प्रदेश पुलीस ईश्वर माकवाना जाचो बलात्कार आनी खुनाचे केशीत हात आसा ताची चवकशी करपाक गोंयांत आसात। लोकांचो राग वाडतूच आसा कारण हो प्रस्न पुराय राज्याचे सुरक्षतेचो आसा। बेताळ भाटींतले सावर लोक एकठांय आयले आनी तांणी ह्या भिरांकूळ सामुहीक बलात्काराचो निशेध केलो। तशेंच हिम्मतीन ते चलयेन पुलिशेक गुन्यांवकारांक धरपाक आदार केलो म्हूण तांणी तिका पुराय तेंको दिला। तेन्नाच आमी जस्टीस दिवंक पावतले आनी वी प्रॉमिस टू दॅट गर्ल द विक्टीम आमी वी विल गो आउट ऑफ आवर वे टू सपोर्ट असल्यो घडणुको टाळपाक लोकांनी कांय सुचोवण्यो दिल्यात। देखरेख तशेंच पुलीस यंत्रणा वाडोवपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या। जे क्रीम जाला जायती बायलां जायती भुरग्यां एक गांव गोंडा जावपाक आमची एकवट आमी दाखोवया। आमी जेन्ना असली इन्सिडंट जाता तेन्ना सगळी एकवटान येवन पुलिसीक सगळ्यांक आमी प्रेशर हाडूंक जाय आनी आतां IGP आनी आमचे SP अरविंद गांवसान होम डिपार्टमेंटाक धाडला की फास्ट ट्रॅक
ते प्रॉमिस केले आमकां पेट्रोलिंग आसतलें म्हणून जाय प्रमाणे आपाप स्ट्रॅटेजी आहा तर हांव मागता आमचे पंचायत बॉडी कडेन रेजोल्युशन घेवपाक आनी ते पुलीस डिपार्टमेंटाक धाडपाक की पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा मॅन पावर शॉर्टेज आहा तर ती शॉर्टेज आहा ती आमकां कोणाक ती गरज आहा थोडे मनीस आनी मॅन पावर ताका पुलीस स्टेशनाचेर दीच म्हणून रेप मर्डर आनी चोरयो इतले जाला तरी हांव मागता आमच्या गांवच्या लोकां लागीं तुमी मातशें दोळो दवरचो. ईश्वर माखवानाक इंदोर पुलिशे कडेन सोपोवचो न्हय आनी ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टान घालची म्हूण गोंय पुलिशेन सरकारा कडेन मागणी केल्या. मजगतीं हे केशींतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशें बायलांच्या हक्का खातीर वावुरपी बायलांचो एकवट हे संघटनेन मागला. मागणी आसा की 6 म्हयने अंदर हेजी चवकशी पूर्ण करून चार्जशीट जावन केस कोर्टान वचून ताचो निकाल येवचो आनी तो निकाल असो आसचो की ताका कोर्ट सिवियरस्ट पनिशमेंट दितलो. This acts of rape, murder and any atrocities on women, child or any citizen in our state will not be tolerated. We want to send a strong message to our police stating that we will not leave this any stone unturned. We would ask our learned criminal lawyers who are very good along with all NGOs and all that we should all be going forward and seeing that this rape accused are not let loose and not sent back to their native place in Indore or in Madhya Pradesh till they are persecuted in our own state. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकार. बिरेस्तारा सकाळी प्रियोळा एक स्कूटर आणि गाडये मदीं अपघात जालो. हातूंत स्कूटर चलोवप्याक मरण आयलें. पळोवया अदीक माहिती. बिरेस्तारा सकाळी 5:30 सुमार 44 वर्साचो अनूप नायक फोंड्या वतालो तेन्ना ताचेर वॅगनर गाडी हाडून मारली आनी कांय मिटर ताका झरकटयत व्हेलो. अनूप कुमारजुया गोळवाड्यार रावतालो. हो अपघात पळयला ते सांगतात तांचे प्रमाण गाडी चलोवपी ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो सुटलो आनी गाडी सामकी उजवे वाटेन गेल्ल्यान दुचाकीचेर व्हरून मारली. ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर मरण आयलें. पुलिशेन गाडयेचो ड्रायव्हर महेश नायकाक अटक केल्या. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. नागजरी कुट्टीचे लोक बेजारल्यात. 5 म्हयन्या आदीं खणिल्लो रस्तो आजून तसोच आसा. हातून लोक पडून तांकां मारूय लागला. बुधवारा 2 जाण ह्या खड्ड्यांत पडले. रस्त्याचो हो भाग 5 म्हयन्या आदीं खणिल्लो मात आयज वेर कांयच काम जावंक ना. हो रस्तो बंद केला आनी लोकांक दुसरो रस्तो घेवचो पडटा जाका लागून तांचो आनीक वेळ वता. आनी आतां पावस लागीं पावला. हांगा उडयल्ली माती लोकांक आनीक त्रास करपाक शकता. लोकांक हांगासर येवपाक वचपाक सारके त्रास जाता. आतां इस्कोलाच्या भुरग्यांक चालू वचपाच्या तांकां हांगा स्कुटरीच्यान वयतना वचोंक मेळना. आनी आयज राती हांगासर 2 सुमार 2 जाण मुस्लीम दीपनगरांत वचपाचे आशिल्ले ते रातचे हांगासर सकयल पडले आनी तांकां मागीर काडटलो कोण. म्हाजे भुरगे आसा आनी जे पळय आतां पयरचे टायम पळय SSCचे एग्जामी चलताल्यो त्या टायमाचेर पळय हेणी हें करून दवरलां हांगासर ग्रील मारून बीन सगळें ड्रेन करून सगळें वचपाक त्रास केला मरे हेणी सगळ्या लोकांक आनी सगळें पोल्युशन करून सोडलां हांगासर. आनी पळय हे आतां पळय ही माती घातलेली ही सगळी माती आतां आमच्या दारान वयता. तांकां सांगलेलें आमी हांगासर माती घालनाका म्हणून तुमी ती माती भर आनी तेणी दुसऱ्याचे जाग्याक माती घालपाक आसना. ही आमकां माती घातली आनी आमकां त्रास करून उडयले हांगासर. आमच्या घरांत गेले 2 पावस पडले आनी सगळे आमी काडून उडयल्या. मजगतीं फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान साबार खात्यांची आनी संस्थांची बसका घेतिल्ली. पायपलायन घालपाक जे रस्ते फुडिल्ले ते बेगोबेग सारके करचे अशें तांकां सुचयलां. उपजिल्लोधिकाऱ्यान 31 मे निमणी तारीख दिल्ली. आयकात तो कितें म्हणटा तो. जी ऑर्डर आहा त्या प्रमाणे त्यांनी आज पर्यंत सगळे रोड रिस्टोर करपाचे आशिल्ले. सो खुबशे कडेन रिस्टोर जावना अजुनी रोड. सो तांकां आज पर्यंत ते सांजचे म्हळ्यार कशें करून रिस्टोर कर म्हटल्यार नाजाल्यार तांचेर सगळे लिगल पेनलायज कितें एक्शन आसा ते आमी घेतले म्हणले. सो आज सांजचे म्हळ्यार तेणी सगळ्यांनी ते नॅचरल गॅस पायपलायन आनी सिवरेजची जवळ जवळ काम जाल्लें आसा. नॅचरल गॅस पायपलायनाचेर तांणी आज सांजचे पर्यंत करता म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लायट परत परत वता म्हूण कुंकळकार वीज खात्या आड निशेध करपाचे आसात. थळाव्या आमदारांनी तांकां तेंको दिवपाचें थारायलां. कुंकळे घरांचो आंकडो दुपेटीन वाडला आनी लोकां कडेन लायटीचेर चलपी वस्तूय वाडल्यात. तेच तरेन वीज यंत्रणा सुदारप गरजेचें अशें तो म्हणटा. थळावो आमदार क्लाफासियो डायसान वीज मंत्र्यांक हे बाबतींत कळयल्लें आनी हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाक सांगिल्लो.
मात मंत्र्यान आपले काम सारके केले ना म्हूण ताणें खंत उक्तायल्या. एक घरा पयलीं घराक ट्यूब लायट फॅनांनी एक टीव्ही चलताली. आतां प्रत्येक घराक कोण एसी गायलाय, कोण फ्रीज आसा, कोण आनी वॉशिंग मशीन आसा. लोड वाडला तो तेणें वाडोवपा जाय न्हू. तुम कनेक्शन दिता ते पयलीं घरां लागली 100-10 वर्स पयलीं, आतां जालें 200 घरां. सो तुम लोड वाडोवपा जाय. तुम फ्री कनेक्शन लोकांक कोट्यां दिनाय. सो म्हज्या मागणें मिनिस्टराक, सो तेणें हेजें लक्ष घेवन म्हाज्या तो नॉक जाल्या ते टेंडर बी प्रोसेस कितको करपा तें तो तेणें आनी डिपार्टमेंटाक क्लाफासियो म्हणटा आपणे संबंधीत मंत्र्या सांगातान खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन लेगीत हाचेर उपाय काडात म्हूण मागिल्ले. चीफ इंजिनियर, पावर मिनिस्टर, सगळे एक्सिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर सगळे हांवें नोट घातलेलो. आमकां लायटीचें कितें पडून हे पावसा पयलीं मनसुना पयलीं तुमी कितें उपाय कराय म्हूण कुंकळ्या. लोक म्हाका रातीचो 12-1-2 फोन करता, हांव रिसीव करता. कोणें सांगचें हांवें फोन घेयलो ना म्हूण कुंकळे कॉन्स्टिट्युन्सी. सो हांवें तांकां नोट घातले कितें पण करया म्हूण बिफोर मनसून, पूण तांचें कांय ना, कांय एक्शन ना. आनी मागीर हांवें तांकां ते हो नोट घातला. आमी तांकां 18 तारखेर फायाचे. सो आमी लोक आतां लोक म्हगे घरा पोर मोर्चा घेवन येयले, ऑफिसान येयले, लायट कोरगा म्हूण तेन्ना लोकांक सांगलें. लोक सांग लागलो आमी 2 तारखेर एजिटेशन कोताय. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को आशिल्ले GTDCचे बिल्डिंगेत बुधवारा राती चोरी जाली. चोरांनी 75,000 फारायले. तांणी 3 दुकानांची कुलपां फोडली आनी ही दुकानां बिल्डिंगेत भितर सरपाक मुखेल वाट आसात थंयच आसात. वास्को पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण एक कुरियर कार्यालय, ब्युटी पार्लर आनी GPS कन्सल्टंटाचें कार्यालय चोरांनी फोडलें. कुरियर कार्यालयाच्या धन्याक सकाळीं एक फोन आयलो आनी ताचें कार्यालय फोडलां म्हूण खबर दिली. तो ते सुवातेर पावलो आनी पळयत जाल्यार दुकान फोडून चोरांनी सगळें हांगा थंय उडयल्लें, मात थंय पयशे नाशिल्ले. ब्युटी पार्लरांतल्यान चोरांनी 5,000 फारायले जाल्यार GPS कन्सल्टंटाच्या कार्यालयांतल्यान 70,000. पुलिसांनी कांय दुबावितांक धरल्यात आनी हेर चोरांक धरपाक यत्न चालू आसात. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. ज्येष्ठ नागरिकांक सारके त्रास जातात, मात ते मांडपाक सारको प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्यान तांचे प्रस्न तशेच उरतात. ताका लागून जून म्हयन्याचे 12 तारखेर अधिकाऱ्यां सांगातान ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रस्नाचेर चर्चा करपाक बसका जातली. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, पुलीस अधिकारी, सचिव तशेंच समाज कल्याण खात्याच्या संचालक आनी उपसंचालकां सांगातान बसका घेतले. हाका ज्येष्ठ नागरिकांक आपयतले आनी तांकां सतावपी प्रस्नांचेर चर्चा करतले. ते ज्येष्ठ आनी कनिश्ठ नागरिकां खातीर फॉर्म तयार करतले. तांणी सरकारा मुखार कांय मागण्यो दवरल्यात. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर कमिशन आनी कावन्सिलींग सेल, 2 पुलीस स्टेशनां, हेल्पलायन आनी हेर. जेन्ना तांकां सांगलें खुबशे केसीस आमकां येता, त्यो केसीस आहा त्यो सॉल्व जायना. कारण लोक आयज इतले हे जाल्या भुरगे आमचे की जाणटेल्यांचेर कोयते मारपाचे, दाण्यांनी मारपाचे प्रॉपर्टी खातीर. दुसरे हे थोडे जे अशे आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक काम जे करता ते सुद्दां फटिंगपणां करून प्रॉपर्टी हस्तगत करता. जवळ जवळ 87 इयर्स ओल्ड आनी 72 इयर्स ओल्ड बायल तांकां आवय बापायन घराच्या भायर काडली आनी ती आयज रस्त्यार रावता. अश्यो ज्यो केसीस येता त्यो दुर्दैवाचे केसीस आमकां सॉल्व करपाक जायना. त्या खातीर कमिशन जर आसलें जाल्यार एक बरें आसतलें. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.